अरे राहुल गांधी आयलो आनी अमित शाह आयले की ते पयलेच खेपेक येता ते हांगा गोंयान ते कित्याक अमित शाह राहुल गांधी आओ आओ गोवा देखो गोवा में कितना जागा उरल्यात ते देखो आनी मागीर हे उरलेले जागे कशे विकपाचे आनी खावपाचे ते देखो आनी मागीर गोंयकार उरल्या तांकां भायर कशे फेकपाचे ते देखो असली तेंची पॉलिसी आनी हाजे वयर आनी कांय ना गोंयकारांक आनीक कांय हे आयले आनी गेले म्हणून कांय मेळपाचें ना एकच मार्ग आतां उरला म्हणटा तो एक कॉमन मॅनाचो मार्ग जो कॉमन मॅन आपल्या हातान सत्ता घेवन चलयतलो बायपोलाक एक तरी कॅन्डिडेट घालपाची आमची तयारी आसा सद्याक आमी एनालिसीस करून पळयतले कित्याक आजून कांय क्लियर जायना कित्याक तेच भिवन दीस काडटा आतां तेंचे ते बंडखोर जे आसा ते जिखतले काय ना ती तांकां तो व्हडलो प्रश्न पडला आनी कित्याक म्हणून बायपोल्स परत परत एक विश्वजितान बायपोल केलो तितून टॅक्स पेयराक खर्च जालो परत आतां ह्या आनीक बायपोल्स टॅक्स पेयराक खर्च जाता आज त्या प्रांतांतल्या लोकांक रिप्रेझेंटेशन ना तांचो MLA ना हें कोणी सांगलां मडगांव हावजिंग बोर्डा लागची 30,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचे रुपांतरणाच्या प्रकरणांतल्यान क्लीन चीट मेळ्ळा म्हूण एल्वीस घोष हावजिंग बोर्डाचें कितें तरी निमीत काडून म्हजेर एक फॉल्स एलिगेशन तेन्ना घातलें आनी तें खूब गाजलें आनी तितून म्हाका एंटी करप्शन ब्रांचान समन्स सुद्दां इशू केलें पूण इतलेंच जालें की तो जो ती जी दोरी म्हज्या गळ्याक घातलेली ती तुटली प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी